सगळ्यांक नमस्कार। आज संडे हुनी हुनी शेवई रेडी जाल्या हांगा शेवई एक बुड्डो चाक बिब आनी बटाट घालून हुमण ह्या कॉम्बिनेशन कोणा इष्ट ना सांगायची आमगेल GSBचे स्पेशल पूर जनाल फेवरेट कॉम्बिनेशन हे बिब बटाटा हुमण आनी शेवई। ಈ शेवई एक स्पेशल शेवई सुरय आनी उकड मिक्स घालून हे आळायना तेल करची शेवई। हे शेवईची व्हिडिओ आम्ही ऑलरेडी अपलोड केला, ताजी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्सात दिता, तुम पुरा जन चेक करायची। आनी तो बिब आनी बटाट घालून हुमण कशें करचें म्हूण पळय ते तुमकां पुरा जना गोत्ता गोतना तेलां खातीर सांगता। बिब्बू ड्रायड बिब्बू हो हांव वैशाकार सुकोवन दवरलेलो। तो बिब्बो काली रात्री तिंबत घाला, तिंबत घालून हुना उदका तिंबत घाला। आतां सोल्लो न्हू हांगा रेडी करून दवरता बिंबूल आनी बटाटो आनी हाका मसालो मसला पळयाचे हांव समज व्हड एक वळ्या सोयी आनी एक 3-4 गांवची मिरसांग भाजिलेली आनी एक 7-8 बेडगी मिरसांग आनी 1 चमचे सुरय तांदूळ तिंबयलेलो। आतां हांव हाजे नयूं मसालो वाटयता। मिरसांग तुमगेले इश्ट चड उण कोरयेत तशीच बिंबूल नातिल जेन्ना चिंचाम घालयेत वाटयतना। बिंबूल घाल्यार ते एक रांदये टेस्ट विंगडना आमगेले आमची गेल रांदपाक धान्य गश अशा पुरो हुमण अशा पुरो ताका बिंबूल घालवे म्हणजे ताजे एक भारी सुपर टेस्टी जत्ता। आतां हांव बटाट थोडे जन शिजोवन सगळो शिजोवन कटकोन करताची, आमगे ते अशें करचे आख्खे एक फ्लेवर विंगड येता बटाट्याचे। आतां हांव बटाट सान सान कट करून शिजोवन घेता। बिब्बो हांव कसो केला म्हळ्यार हे बिब्बो बटाटो ओटू मस्त शिजोवन येवचे म्हाका वेळ जाता म्हळ्यार हांव ब्रेकफास्टाक करता आसतना ते देखून आनी एक गॅसार हांव थंय बिब्बो शिजत घाला। बिब्बो सोलोन गेले कुडले शिजत घालो। आतां हें पळय बटाट आनी बिंबूल हांगा शिजून येवो तशें आमगेलो बिब्बो शिजून रेडी जाला। बटाट आनी बिंबूल शिजचे ओटू एक 7-8 निमिश आसल्यार पुरो। आतां हांव मीठ घालता, ते बिब्बो शिजतना हांव थोडे मीठ घाला। आतां शिजयलेलो बिब्बो हाका हें बटाट आनी बिंबूल शिजिल्ले हाका घालता। तशें आमगेलो लायक नयूं मसालो रेडी जाता आसा। पण आतां बिब्बू घालून जाल्यार मात्र चंद कोगूर चाळका केन्ना हांव सांगता पळय दाय घालून चाळका, दवल घालून गरा चाळल्यार तो बिब्बू पुरा वीर येता। आतां बिब्ब्याक मीठ घालना हांवें जाल्यार ते बटाटा ओटू ते बिंबला ओटू एक 5 मिनिट खतखतेवो ताका ते आमसाण पुरा कडेन ते बिंबलाचे पुरा वचून हद जाता। एक 2 निमिश खतखतायला पुरो ताकत पळयता हांव नयूं वाटिलेलो मसालो घालता। लायक स्मूथ जावका मसालो हुमणा केन्नाय लायक स्मूथ मसालो जाल्यार मात्र ते हुमण बारी रूच जाता आनी एक लायक जाता। पण आतां मसालो वाटिलेलो घाल्लो तेची जे बटाट्याचे उद्दा काडून ते आयदन धुवन घालता। आतां पळय आतां हें चिके पातळशी दिसता न्हय, आमी ताका 1 चमचे तांदूळ घालला देखून ते खतखत येतना हद जाता। केन्नाय बटाटा हुमण मग्ग्या कोद्देलं जैनवऱ्या कोद्देलं तसं लायक पुरा 1 चमचे वाळी बेंदी भाजये बेंदी ताका पुरा वाटितना 1 चमचे तांदूळ घाल्यार ते खतखत येतना पळय कशें जाता पळय हद जाता। तांदूळ म्हूण मस्त घालूनच 3-4 चमच्यान तांदूळ घालूनच बोळ अशी जाता 1 चमचे। आतां लाय खतखत येवका केन्नाय असल तीख रांदे हुमणा मसलाचे न्ही पुरा सम खतखत येवका सान उज्जारी मागीर पण हांव दाट हिंगा उद्दा घाले ते खतखत येवचे कसं जाल्यार म्हळ्यार ते आमगेले भाजिल्ली मिरसांग आसा पळय मिरसांग एक खरसाणी म्हणटाची मिरसांग पळय ते रॉन आसा ते वचुका ते देखून सान उज्जार खतखत येवका। खतखत येयले कुडले हिंगा उद्दा घाले आतला एक नारलेल तेल घालता 3-4 चमचे आमकां कितले जावका तितले नारलेल तेल घाला। आतां ते हिंग आनी ते नारलेल तेल घालतनाच पळयाची वासरेन ते एक पुरंबोळ येता म्हळ्यार तोंडा उद्दा येता म्हाका कापीच्या बशा म्हूण दिसता। अशें हुनी शेवई रेडी जाल्या, हुमणय रेडी जाला आनी म्हाका वेट करच्या फुरसत ना पुरा जण डायनिंग टेबलार येवन रेडी जावन बसल्यांची। आमी आतां बटाट आनी बिब्या हुमण आनी शेवई घेवन खावच्या बसल्यांची। तुमी पुरा जनय हे दोनी कॉम्बिनेशन करून पळया, बिब्बू ना जाल्यार बटाटा हुमण करून पळया। हो व्हिडिओ तुमकां पुरा जनाक इश्ट जाला वय म्हूण लागता। इश्ट जाला वय म्हूण जाल्यार पुरा जनय लायक करायची, शेअर करायची, तशी कमेंट करायची आनी आमगेले षड्रसा कुकिंग चॅनल पुरा जनय सबस्क्रायब करायची। हाका लसूण पियाव घालूना। आतां तुमी म्हणटलीची तांदूळ घाला मागीर उपासा दीस जाल्यार 1 चमचे बोंबय रुलाम काडून किरोवन ते मसला घाल्या जाल्यार ते वय अशी हेची सेम अशी जाता। सगळ्यांक धन्यवाद।